आमचो भाव तूं म्हजो भाव देव आमचो भाव तूं म्हजी भोय जेजू आमचो भाव आनी आमी हे जेजू सगळीं आमी सगळीं हे देवा उतोराय बोनाव तेन्ना आमी हे जेजू सगळीं ताचें नांव प्रादिताव तेन्ना आमी हे जेजू सगळीं देव आमचो भाव तूं आमचो भाव देव आमचो भाव तूं म्हजी भोय जेजू आमचो भाव आनी आमी हे जेजू सगळीं आमी सगळीं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आयच्या मिसाच्या बलिदान आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सेबस्त्यांव डिसोजा पयल्या वर्साचो उगडास आनी सोंपून गेल्ल्या मारिया फेर्नांडीस देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समरमता एरन आल्मेडा आनी आमची भयण वेरोनिका हाचे पासत आमी मागुया. आज जेजू आमकां पवित्र आत्म्या विशीं पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान कित्याक गरजेचो पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या जिवितान कितें बरेंपण येवंक शकता हाचे विशीं जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान सांगता. तर पवित्र आत्म्याचे बडतेन ताचे सुचोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां जण एकल्याक कृपा मागून घेवया. आनी जायते फावटी घडयेक पवित्र आत्म्याची देणी आमच्या जिवितान आसुनूय घडये ह्या देण्या प्रमाणे चलूंक घडयेक आमी चुकल्या. सगल्या आमच्या पातकाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा पळयलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मोळाचे दोन तारांचो बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो बाकी सदांच आकार मरे सगळ्या विरोधाक आनी भोगताक आनी तुमकां बाबा पळयलो म्हजे खातीर आमच्या लागीं विनोदी प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सास्ताच्या जिविताक पावूंक आमेन. प्रार्थुया ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा तुज्या आपणयलेल्या भुरग्यांची वडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी ओतम्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें.
ह्या तुझ्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाची कुशालकाय दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीचो उतरा व्हडतो संतोष आमकां कोरीपणी मेळटलो म्हूण बोरवासो बाळगून त्या पुनर्जन्मपणाच्या दिसाक उतरेकून रावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपोंच पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगोस्त्रां पिंजून काडलीं आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोनकोणीन घाले आनी तांची बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोनकोणीच्या राखणदारांक फर्मायलें. हुकुमा प्रमाणे तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय कोरोंड्यांनी घालून घोट केले. सुमार मोदयांनी पावलू आनी सिलास मागणें करताले आनी गायोन करून देवाक वाखाणटाले ते दुसऱ्या कैद्यांनी आयकलें. आवचूत एक व्हड 2 कांप जाली आनी बोनकोण बुन्याद सयत हाल्ली. सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगळ्याच्यो सांखल्यो पडल्यो. जागो जावन बोनकोणीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जाल्लीं देखलीं आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव काडूंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताल्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूंक नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सकलोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयान पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारोन मेलूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी तांकां सांगलें, सोम्या जेजूचेर बाबाट दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारोन मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलोल्यांक सगल्यांक सोम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांचीं चोरवणां धुलीं आनी थंयच्या थंयच तांणी आनी सगल्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत तांणी तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर बाबाट दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगल्या ताच्या कुटुंबान कुशाली केली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो सबाब जावं दी. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगीन तुका नमस्कार करता. सबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वासी, सोगटा परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें कालीज घोट केलें. म्हाका धिरान दवरलोय. सबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक पालता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय
आतां म्हाका सांडू नाकाय. सभा, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Soy sobresmora, soy sobresmora, soy sobresmora, soy sobresmora, soy. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर संतोसाचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. Soy sobresmora, soy sobresmora, soy sobresmora, soy sobresmora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. सुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोला तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आतां हांव म्हाका पाठयला ताची शीब येता, तरी तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमची काळजां खोंतीन भरल्यात. तरी आसतना हांव तुमकां सोत सांगता, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें. हांव वचचो ना जायन जाल्यार शारुती तुमचे सुरी येवचो ना, पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सुरी धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव पापा शिवेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर कास्तीचें फर्मोण पडलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. मुखाचे इस्तानो भाग्यवंत आगुस्तीन हाचे विशीं जायते फावटी आमी आयकलां. कोण भाशेन तो आपलें जिवीत एका वेळार जियेतालो आनी उपरांत देवाचो अणभव गेल्ल्या उपरांत कोण परी ताचें जिवीत जालें तें आमी आयकलां. असोच तो एका दिसा खंय एका पोरसान गार्डनांत भोंवडी मारतालो आनी भोंवडी मारता आसतना ताका एक ल्हान भुरग्याचो ताळो कसो आयकूंक आयलो. आनी हो ताळो अशें म्हणटालो, तोल्ले लेजे म्हणल्यार घे आनीक वाच, घे आनीक वाच. आनी थंय भाग्यवंत आगुस्तिनाचो एक इश्ट पवित्र पुस्तक वाचतालो. भाग्यवंत आगुस्तिनान ते ताच्या हातांतले घेतले आनी रोमकारांक बरयलेली चीट ताणें उक्ती केली आनी खंयची वळ आपल्याक पयली मेळटा ती ताणें वाचली. आनी ताका भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेली चीट 13वो हावेसोर 13 आनी 14 वळ ताका मेळ्ळी. आनी थंय बरयलेलें आसलें, दिसा उजवाडाक सोंपता तसलें जिवीत जिवंक प्रयत्न कर. तुज्यो सगल्यो वायट वोंडावण्यो सोडून उडय. आनी बाबूनो जेन्ना ही उतरां ताणें वाचली, आपल्याच जिवितान घडयेक ताका आपल्या जिविताचेर ताणें नदर मारली. पवित्र आत्म्यान ताचें मन उजवाडायलें आनी जेन्ना हें पवित्र पुस्तक ताणें वाचलें, ही उतरां ताणें वाचली, आपल्या जिविताची नुवसळणी ताणें केली. जायते फावटी बाबून आमी पळयता थोडीं मनशां जीं वायट जिवीत जियेतात, वो घडयेक दुसऱ्या वायट सोयऱ्याक बोली पडल्यात, जावं ड्रग्स, बेबदिकाय आनी दुसऱ्यो वायट वंदावण्याक सांपडल्यात. एका रितीरान ती भाग घेतात आनी तांचें जिवीत बदलता.
आमी गोडेक म्हणटा इतली वर्सां हो मनीस ह्या वायटान जियेतालो ह्या एक सुमारान कितें जालें काय बाबूनो आमी जाणा ह्या रेतीरांनी जेन्ना रितीर जातात तातूंत आमकां पवित्र आत्म्याचे देणे फावो जाता पवित्र आत्म्याची बोडती आमकां मेळटा आनी पवित्र आत्मो आमकां सुचयता प्रमाणे पवित्र आत्मा आमचें जिवीत जेन्ना नुसरता तेन्ना आमी आमचें जिवीत नवें करूंक पावता आयच्या शुभ वर्तमानांत जेसू आपल्या शिसांक पवित्र आत्म्या विशीं सांगता तो म्हणटा आनी जेन्ना शारुती येतलो तेन्ना तो तुमकां 3 वस्तू विशीं तुमचें मन उजवाडायतलो पयले सुवातेर पातका विशीं दुसरे सुवातेर निती विशीं आनी तिसरे सुवातेर निर्णया विशीं पातका विशीं म्हणल्यार जें कितें वायट तुमी तुमच्या जिवितांत करतात ह्या विशीं तो तुमकां जागयतलो निती विशीं कित्याक जेन्ना तुमची जोडटी जातली तेन्ना देव ती नितीन करतलो जें तुका फावो तें तुका फावो करतलो बरें तुवें जिवितांत केलें जाल्यार बरेंपण वायट तुज्या जिवितांत केलें जाल्यार तुका कास्त फाव करतलो आनी तिसरे सुवातेर निर्णया विशीं हो शारुती तुमकां तुमच्या जिवितांत बुद्ध फावो करतलो कित्याक आमी जाणा हे संवसार जेन्ना आमी सोडून वेतल्या तेन्ना दुबावा विरेंत आमचो निर्णय जातलो बरें आनी वायट जें आमी केलां त्या निर्णयान देव आमच्या दोळ्या मुखार हाडटलो आनी भाव भयणो हेच पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत करता जायते फावटी भाव भयणो आमकां देवा बापाक आमकां उलो मारूंक सोंपें जेजू क्रिस्ता विशीं जायते आमी करता जायते ताचे विशीं आमी शिकता पूण द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी तिसरो जोण पवित्र सोबेचो जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी जागयना इज द मोस्ट डॉमंट पर्सन इन द ट्रिनिटी पवित्र आत्म्या विशीं घोडेक जायते शिकोवण घोडेक आमी घेना वो पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत वावरूंक घोडेक जायते फावटी आमी संदी फावो करिना आयच्या दिसाक ह्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करता आसतना जेजू आमकां पवित्र आत्म्या विशीं गिरीत शिकोवण दिता पवित्र आत्म्यान कोण परी आमचें जिवीत नुसरूंक जाता कोण परी आमचें जिवीत नवें करूंक जाता हें आयज जेजू आमकां शिकयता आयच्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना ह्याच पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत आमंत्रण करुया ह्याच पवित्र आत्म्याक आमचें जिवीत चलोवंक तांकां संदी फावो करुया हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां मागून घेवया भेटवणीच्या वेळार गायन गावया तुकाच बापा C38 पेज 44 C38 पेज 44 म्हज्या भाव भयणो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बाबा ही पास्क परबेचे समोरमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश बरीत आसूं आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो योद्न तुका दिसान दीस भेटून
आमच्या उत्सुक सैमात नव्या जिविताचे बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व काळे आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपूर्णायेक पावलो. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सुर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा खरोच पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंचे. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकार दिवन बाबळताचो गूट पुरगुटया. सुमया जेजू तुजें मरण आमी सुमरमता, तुजें पुनर्जन्मपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतले आम्हा सोमेसा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, भाग्योन सुसे तिचो पुती, भाग्योन धर्म दता, भाग्योन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन हे वेळार आमी धीर घेवन म्हणया.
आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक तशी तूं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त ह्या शेण्याक आमी परवाशान उद्रिकता. तर आमकां तुज्या उतार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवरकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सुम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्म दोताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता रासोड चलयताय सासनाच्या सासना. आमीन. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शरी संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरी संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमण्याच्या वेळार गायन गावया. सोर्गी उंडो जेजून दिलो. D40 पेज 69. D40 पेज 69. Amco
सुकली उभी राहूया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, आमची सोडवण समोरंबून आमी तुका गवत आनी दाकाचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रोगो दिले. ह्या भोव मोळीक देण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरसांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोसाक आमकां सोलामती पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां सांजेर 6 वाजता देव संदेशकारांची सोमात आसतली. आदलीं जीं कोण देव संदेशकारां आसात आनी नवीं कोण दोतोन शिकूंक सोदतात तांकां ही सोमात सांजेर 6 वाजता सगल्यांनी वांटो घेवंक आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं तुमचे सोव्य आनी सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा. शेवटाक गायन गावया. नोमान नोमान मारये T37 पेज 219. T37 पेज 219.